कॅश फॉर जॉब लागून दिल्ली पर्यंत सगळी हे पाहिलं ते कशें आसा की एक गोष्ट आसा की पयल्या वेळाचेर ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान स्वता केसी जे कोण इन्वॉल्व आसा तांचे रजिस्टर केल्ले करपाक सांगिल्ले आसा आनी पुलिसेन त्या संदर्भातले वेगवेगळे कोणे जे हातून इन्वॉल्व आसा तांकां धरिल्ले आसा आनी त्यामुळे कशें आसा की ऑपोजिशन वेगवेगळे विशय घेवन वेगवेगळ्या हाचेर उलयतात आनी त्यामुळे तातूंत हें ना कारण स्वता मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा की फ्री ऑफ जे कोण कल्प्रीट आसात तांकां अरेस्ट करले तांची अरेस्टूय जाल्ली आसा आनी तुमी तातूंत अशें एकूय कडेन कोणेच तांकां हें जालें अशें म्हणूना न्ही की ते कोणे तरी आमदाराक पयशे दिले अशा बद्दल विशयच ना न्ही हे जे आसा की भायले वयर कोण तरी पयशे एक बरी गोश्ट जाली की ह्या निमित्तान अशे जे कोण करणारे लोक आसात ते हाच्या नंतर लोकांच्या लक्षांत येतले की हे भलतेच मनीस आसात की ज्यांचो संबंध कांय ना पॉलिटिशियना कडेन पूण भायले भायर लोकांक आश्वासन येता आनी पयशे घेतात त्यामुळे लोकांनी त्या संदर्भात अलर्ट रावचें पयशे दिले म्हणून काम जायना ह्या संदर्भात एक बरी मॅसेज पॉझिटिव्ह मॅसेज ही संबंध लोकां पर्यंत पाविल्ले त्याच बरोबर गोंय अशें न्ही कोणे तरी हाचेरूय रेल्वेनूय जॉब दिता म्हणून घेतले कोणे नेव्हीनूय लायता म्हणून घेतले म्हणजे वेगवेगळ्या हातून लोक कशें जाता की लोकूय बाबडे काडटा आनी दितात त्यामुळे लोकांनी ह्या संदर्भात अलर्ट रावचें आनी खरें म्हणत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान एक तो बरो इनिशिएटीव घेवन तांकां तांचेर कारवाई करप जे आसा तें पूर्णपणे पुलीस डिपार्टमेंट मंत्रिमंडळ रिशफल कदाचित आतां कशें अजून पर्यंत तरी हे ना पूण केन्ना तरी जाता डायरेक्ट कॅश फॉर जॉबाला ईडीच डायरेक्ट हात म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन दवरलाय ती कशें कितें पळयता कशें जाता त्या संदर्भात हांव एक्झॅक्ट उलोवप हें बरोबर त्यामुळे त्या संदर्भात पयलीं पळयता आनी माहिती थँक्यू थँक्यू